हांव डॉक्टर शेखर साळकर, ऑन्कोसर्जन, मणिपाल हॉस्पिटलान सिनियर कन्सल्टंट म्हणून काम करता. आनी डॉक्टर प्रमोद सावंताचो 24 तारखेक आयज वाडदिवस आसा. आनी ह्या वाडदिवसाच्या दिसा आमकां म्हजे तर्फे आनी म्हज्या फॅमिली तर्फे, आमच्या हॉस्पिटला तर्फे हांव तांकां एक परबी दितां की तांकां बरें आयुश्य आरोग्य मेळचें म्हणून. आनी तांची एक स्पेशालिटी आसा जे आतां ऑलमोस्ट 7 वर्सां तांणी कंप्लीट केल्या एज अ भारतीय जनता पार्टीचे चीफ मिनिस्टर म्हणून. आनी ही स्टार्टेड वेन ही वॉज जस्ट 46-47. तांकां पयलीं एक्सपिरियन्स नाशिल्ले, सगळे म्हणटाले कशें हाव ही वील मॅनेज काय म्हणून. पण आय थिंक ही हॅज रियली मेड द डिफरन्स इन द लायफ्स ऑफ द पीपल. लोकांच्या हातून ताणें म्हणजे ग्रावंड लेवलचेर तो पावलेलो आसा. म्हणजे आमचे अंत्योदय जे आसा भारतीय जनता पार्टीचे जे की धाकट्यांतलो धाकटो मनशाक ताणें हेल्प करची. ही इज द बेस्ट पार्ट ऑफ हीम वॉज 2 थिंग्स. एक इन एज्युकेशन सेक्टरान ताणें केलें, जे कोडिंग आनी AI हे जे नवीन जे शिक्षण आसा तें भुरग्यां पासून चालू केलें. इट्स वन ऑफ इट्स कायंड टू स्टार्ट दिस टायप ऑफ एज्युकेशन फॉर द यंगर चिल्ड्रन. दुसरें ताणें स्वयंपूर्ण गोवा हो एक कॉन्सेप्ट घेवन सगळ्यांक तशें फार्मींग बिर्मींग कॉपरेटीव फार्मिंगान गेले, सो दॅट त्या विलेजीच्या लेवलचेर तांणी एंटरप्रिनर तयार केले. ईज ऑफ बिझनेस चालू केलो. दिस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. एंड आमच्या IMAक तांणी खूब भाव दिलो. फर्स्ट टायम कोणे तरी IMAक आपयले डिस्कशन करपाक फॉर द बजेट, तुमच्यो कितें मागण्यो आसा त्यो. आनी आमी सांगिल्ल्यो मागण्यो ताणें 2-3 मागण्यो मान्य केल्यो. सो ही इज लिसनींग टू द पीपल. आनी ताजी सॅटर्डेची जी लोकांक मेळपाची एक जी आसा, थोडे कशें करतात, सुरवात करतात पूण मागीर ती घेवन बसना, मागीर टायम ना आमकां, हें ना. पण ही इज अ वन चीफ मिनिस्टर हू इज कंटिन्युअसली फॉर लास्ट 7 years ऑन सॅटर्डे तो सगळ्या लोकांक मेळटा. सगळे येता तांकां, कोणाक धाडना परते, सगळ्यांक मेळटा, तांकां आपयता, तांची कामां करता, इमिजिएटली कोणाक जावपाक शकता ती कामां करता. सो दीस इज लायक एक मनीस हू इज हॅविंग, पयलीं म्हणजे थंड तकली आहा. म्हणजे तो कोणाचेर तापिल्लो हांवें केन्ना पळोवंक ना. इवन स्टाफाचेर तापिल्लो पळोवंक ना, किंवा ऑफिसरांचेर केन्ना बाबा आमी वता कोणाक दाखोवपाक जाय की आपूण इन कमांड आहा म्हणून दुसऱ्यांक तापयत आसता. कांयच तापयना, केन्ना वायट शब्द तोंडांतसून येवचे ना. दीस इज द हॉलमार्क ऑफ अ गूड पॉलिटिशियन. ताणें कमी उलोवपाचें, कित्याक तो एवरी शब्द ताच्या तोंडांतसून भायर येता ताजो कितें तरी लोक ताजो विचार करताले आनी ताजेरूच सगळें गणीत आसता सगळ्यांचें. भिवपाची गरज ना म्हणून ताणें कोविडा वेळार काडलें. आय थिंक इट हॅज रियली हेल्प. आमी सगळ्या पेशंटांक आमचे उलयतना भिवपाची गरज ना हो शब्द डेली वापरतात आमी. पण ताणें ताका एक ऑफिशियल एक गव्हर्मेंटाची एक टॅगलायन केली ताजी, आनी ताजी अजून पर्यंत ती टॅगलायन चालू आसा. आनी खरेंच भिवपाची गरज ना. दीस इज द बेस्ट थिंग वॉट ही कूड हॅव डन टू द पीपल ऑफ गोवा.